Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. यूपी विधानसभा वेंचणुको नदरेमुखार दवरून सरकार पावलां मारता अशें सध्या दिसपाक लागला. बुधवार जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत म्हत्वाचे निर्णय जाले. म्हजें घर येवजणे उपरांत आता म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय. सहकार येणावळ आनी लॉ डिपार्टमेंट खंय येवजण लागू करून काम करतले. आमी म्हजो फ्लॅट हो ही स्कीम आज लॉन्च करता आनी म्हजो फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना वीच इज रिलेटेड टू द 3 डिपार्टमेंट. एक इज इन कॉपरेटीव डिपार्टमेंट, सेकंड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अँड थर्ड इज द लॉ डिपार्टमेंट. म्हणून सरकारान ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाच्या कंबायन मेळून म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज कॅबिनेटात पास केली. तेजो पयलो रिडक्शन इन द स्टॅम्प ड्युटी फॉर द युनिलॅटरल डीम कन्वेयन्स हो पयलो अमेंडमेंट आमी आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन हाडला. For the amendment for the section 4 and article 5 in the article 48 of the scheduled 1A of the Indian stamp duty of the 1892 as in force of the state of Goa हो दुसरो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. आनी ताजो जो तिसरो अमेंडमेंट आसा इट इज अमेंडमेंट टू द कॉपरेटीव सोसायटी एक्ट 2001 हातूंत तिसरो अमेंडमेंट हाडला. हे 3 अमेंडमेंट वांगडात हाडून म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आयच्यान आमी लॉन्च केल्या. तेजी नोटिफिकेशन 2 दिसाच्या भितर पब्लीश करतले. रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पाच्या कामाक लागून रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी वांगडा कबलात करूंक मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय दिल्या. कांय दिसां पयलीं केंद्र सरकारान कोंकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाक 4000 मायज कोटी मंजूर केल्यात. Which is an memorandum of understanding between the government and the Rail Vikas Nigam Private Limited for the development of the infrastructural project in the state of Goa. मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन योजने अंतर्गत चलयांक खंय फुकट ITI चे शिक्षण. डायरेक्टर ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन आमी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना 2026 ही लॉन्च करता. ज्यो चलयो भुरग्यो ITI एडमिशन घेतली तांच्या खातीर फीज आमी पूर्णतः 100% वेव करता. मजगती सरकारान ग्रामीण लोकांक काम मेळचे म्हूण विकसीत भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन येवजण 1 जुलया सावन चालीक लायल्या. विकसित भारत गॅरंटी फॉर द रोजगार अँड आजीविका मिशन GV रामजी आमी आज एडॉप्ट केले. फ्रॉम द 1st of July ऑनवर्ड्स इन फोर्स गोंयांत हाडले. वेगवेगळे वेरियस अंडर जी रामजी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ज्यो वेगवेगळ्या जाणांक रोजगार आनी हे जे आशिल्ले पळय त्या अंतर्गत हे दितले. एसटीक राजकीय आरक्षण दिवपाचे यत्न खंय सुरू आसात. ऑलरेडी फॉलोअप सुरू आसा. आता दॅट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.